पयले सुवातेर हांव आमचो स्पोर्ट मिनिस्टर ताका हांव मनानसून थँक्यू म्हणटा, ताका आनी एकदां वेलकम करता. कारण स्ट्रेट फॉरवर्ड आमी एक सबंद गोंयचो मिनिस्टर जर पळयता तर आमी एक आमचो सर गोविंद गावडे ओपनली उलोवपी आनी जे काम हातीन घेतलेले केन्नाच सोडपी न्हू. काम कंप्लीट जाले शिवाय केन्नाच तो फाटीं सरचो ना. आनी तेच्या मनानूय अशें आसलें. म्हाका दिसता आसगांवचो आमचो हांगालो जागे वयलो देव एक दत्तात्रय देवस्थान हांगाच आहा, ताका हांव नमन करता. तसोच आमचो बारा साखळेश्वर ताकाय हांव नमन करता. कारण ह्या सगळ्या देवाच्या आशिर्वादान आयज आमकां आसगांवच्या लोकांक एक बरो प्ले ग्रावंड मेळ्ळो आहा. आनी हेच्या फुडें आमची मॅडम सविस्तर सांगतली. हांव आनी एक रिक्वेस्ट करता एज ए आसगांव सरपंच म्हणून, कारण हो ग्रावंड एक बरो ग्रावंड जाल्लो आसगांवचो. आमकां जेन्ना जेन्ना ग्रावंड जावो पडटालो भुरग्यांक आमकां लोकां कडेन वयचें पडटालें. एक DMC कॉलेज, आसगांव युनियन स्कूल जावं अंजुना लोकां कडेन रिक्वेस्ट करचें पडटालें की आमकां भुरग्यांक ग्रावंड जावं म्हणून. आयज आमचो आसगांवचो ग्रावंड जाल्लो आहा आनी हो सगळो डेवलप केल्लो आहा तो स्पोर्ट ऑथॉरिटी. हांव आमचो सर आहा मिनिस्टर ताकाय रिक्वेस्ट करता की जाता तितके बेगीन आमी पंचायतीचे तर्फे एक लेटर केल्लें आहा स्पोर्ट ऑथॉरिटीक की हो ग्रावंड आमकां हँड ओवर करचो म्हणून. आनी म्हाका आशा आहा की आमकां सर हेचेर कॉपरेशन करून आमकां हो ग्रावंड परत हँड ओवर करतलो. आनी एक सराक हांव रिक्वेस्ट करता, जेन्ना हो ग्रावंड हँड ओवर केल्या उपरांत हेचे जे सगळे मेंटेनन्स आसता ते आसगांव पंचायतीन करचे आसता. आमची धाकटीशी एक आसगांव पंचायत विलेज धाकटी विलेज आहा. आमकां फायनान्शियल आमकां तितको सपोर्ट जावो पडटलो. कारण हो ग्रावंडाचे मेंटेनन्स करपाक हांव एक रिक्वेस्ट करता. आतां एट प्रेझेंट जेन्ना आमकां ग्रावंड दितलो तेच्या पयलीं आमकां सेक्युरिटी अपॉयंट करचे. कारण हांगा खुबशे रातच्या टायमार न्हू ते हे जाता तेन्ना हांव पुलिसूय हांगा आहा. पुलिसांकूय रिक्वेस्ट करता एवरी डे तुमी हांगा येवन एक नजर मारपाक जाय. CMाक देव बरें करूं म्हणटा. अंडर हीज लिडरशीप वी आर inaugurating this place and a big thank you to the Honorable CM. And I can't say enough thank you to our Honorable Sports Minister. 2015 एक काम चालू जाल्लें फाउंडेशन स्टोन घालून आनी 2019 हें काम म्हणल्यार मदेंच काम बंद जालें आनी मागीर कोविड येयलें आनी कितें जालें. आनी जेन्ना हांव आमदार जालें तेन्ना बाब सरपंच आमचे आनी आख्खे पंचायत मेंबर मेळवले आमकां हो ग्रावंड करया म्हणून. तेन्ना आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराक वचोन मेळवलें हांव. एंड देर वर अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एज फार एज पासिंग ऑफ द फायल इज कन्सर्न. बट ही वेंट आउट ऑफ हीज वे तेजी म्हाका उतरां अजुनूय उगडास येता. मॅडम खंयचोय वास्तू कितें प्रोजेक्ट करता तो हाफ वे उरोंक पावना. हीज विजन इज दॅट तो फूल कंप्लीट करूंक जाय आनी लोकां खातीर पावूंक जाय. आनी ताका लागून चडांत चड तुका सर गोविंद गावडे तुका देव बरें करूं म्हणटा. प्लांट त्या टायमार तो एक 2.5 वर्सां पयलो हेजी रिक्वायरमेंट आसली. पूण आतां जशी घरां वाडटात कन्स्ट्रक्शनां वाडटात तेजोय द नीड फॉर अपग्रेडेशन इज रिक्वायर्ड. सो CMाक आमी ऑलरेडी सांगलेलें आहा. तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें आहा की हें पयलें कंप्लीट जावं न्ही मागीर अपग्रेड करता म्हणून. आमचो बादे एक सबस्टेशन येवपाचें हांगाच. सो तेंय सबस्टेशन येयलें म्हणटकूच अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्लेंच आहा. तें सबस्टेशन येयलें म्हणटकूच ते ऑल सालिगांव सबस्टेशन येयल्यात ते कनेक्ट जातले हांगा. सो द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम वील बी सॉल्व. आसगांव लोकांक सगळे हांगा आहा तांकां सांगता हांव तुमचे रस्ते आमी नोव्हेंबर आमचे हॉटमिक्स प्लांट जातात तुमचे रस्ते आमी करून दितले. आतां रस्ते फोडल्या कित्याक ते सांगता. त्या रस्त्याचे ते कडल्यान एक सायडीन आमचे हे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचे पायपलायन गेल्ली आहा आनी एके वाटेन गेल्ली आहा अंडरग्रावंड केबलिंग. सो एके वाटेन ते आनी एके वाटेन ते म्हणून तो आख्खो रस्तो जाल्लो आहा काबार. पावस सोंपताच तेंय काम हॉटमिक्स करतली. आनी आसगांव लोकांक तुमी इतले पासियन्स काडला म्हणून पयलेच देव बरें करूं म्हणटा. It's indeed very pleasing to have you all to witness the inauguration of Asgaon Sports Complex.
Well, inauguration of any sports facilities is always a positive vibe. The state government has been overdriven to encourage and promote sports in all the ways under resilient and dedicating deliverance of our sports minister, the dynamic leadership and the support from the Honorable Chief Minister. And I'm also sure this wouldn't be possible without the continuous perseverance by the Honorable MLA of Sholim constituency. आजचो आसगांवचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लोकार्पण जालो अशें हांव तुमचे समक्ष जाहीर करता. ह्या कॉम्प्लेक्साचें आज ज्या वेळाचेर उद्घाटन आमी जालें, आतां सगळी जबाबदारी जी येवन पडिल्ली आसा त्या सगळ्या आसगांवच्या ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान जो येतलो, मागीर तो प्लेयर आसतलो, मागीर तो बाकीचो बारीक सुद्दां स्पेक्टेटर आसतलो, तांची जबाबदारी जशें आपलें घर आसा तशें ह्या वास्तूची कुयदाद करप हें प्रत्येक नागरिकाचें कर्तव्य जावन आसा. ही पयलू आमी जबाबदारी स्विकारपाची गरज आसा. ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा संदर्भान आमच्या आदरणीय सरपंचान बरेचश्यो काही गोष्टी तुमचे मुखार व्यक्त केल्ल्यो आसा. ह्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंप्लीट जावपा खातीर बरेचश्यो वेळ लागिल्लो आसा, पूण कारण अनेक आसा. पूण ज्या वेळाचेर म्हजे खांद्याचेर ही जबाबदारी आयली, आदरणीय आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांनी खेळा आणि युवा वेवहार खात्याची जबाबदारी दिली, ते दिसा हांवें एक निर्णय घेतलो की संपूर्ण गोंयान भितर जितले अर्धवट जे कॉम्प्लेक्सीस जे आसात तांकां साद चडोवपाचे आणि ते लोकां खातीर वापरपाक दिवपाचे, आणि तातूंतलोच हो कॉम्प्लेक्स म्हणल्यारूच एक आसगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. आणि हो जो कॉम्प्लेक्स जो आसा तो आमी आज यशस्वीपणान आमी लोकार्पण करपाक लागले. खरें म्हणल्यार ह्या कॉम्प्लेक्साचो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तो शालाका इन्फ्राटेक प्रायवेट लिमिटेड हाणें पयलें काम हातान घेतलें, आणि नंतर मिसेस युनिवास्तू इंडिया लिमिटेड हेज्या सब कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून ताजी नियुक्ती केली आसा. सगळ्यांच पयलो हांव तेजे आभार व्यक्त करतलो, द वे ही हॅज टेकन दीस वर्क आनी फिनिश टू द फॉर गिविंग टू द पब्लीक. खरोखरूच ही इज अ कॉन्ट्रॅक्टर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट अंडरस्टँडींग अबाउट द बिजनेस क्वेश्चन ताणीन हो ग्राउंड कंप्लीट करपा खातीर खूब मदत केल्ली आसा. ताणें जर आमी ताका आपोवन हाडून जर काही गोष्टी, कारण बऱ्योचश्यो काही गोष्टी आमकां डिफिकल्टी आशिल्ली, आणि आमी सदांच म्हणटात की म्हजे डिक्शनरीक इम्पॉसिबल हो शब्द ना, कारण आय हॅव ऑलरेडी डिलीटेड द इम्पॉसिबल शब्द. अँड वाय इट इज पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द ऑनरेबल MLA जो फुडाकार घेतिल्लो आशिल्लो, जे कॉन्स्टंट जो फॉलोअप आसता. हांव सदांच सांगता, खंयचो जो प्रोजेक्ट, खंयचें एक काम, खंयचें एक फिल्डान आमी ज्या वेळाचेर पावल मारतात ताजे फाटल्यान जीव तोडून काम करचें पडटा, आनी तेन्नाच आमकां रिजल्ट मेळटा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.